तो सांग व्हरता घरा पेटलो सांग अशें म्हणटा हांव रावो वेळ घालाय चल तूं बरें अशेंच जाल्लेले म्हणून तेंच्यांनी थंयसर फोंड केलो मटनाचे तोपांनी सगळे हांगा सोडटात ते गोंयच्यान थंयसर फोंड मारता हें करचें पडटा हें बुरशेपण गावता डायवर्जन एक काडूंकूच जाय तेंचे You see that their numbers are taken coupled to see that they are been according to call for a meeting also. Okay. They release next week probably next week or then very next week again 50 officers who check in the market also who at all are involved because this has to stop. This has to stop. Some ह्याच्या पयलीं खूब फाटी कंप्लेन केली हांगासर क्लिनींग सुद्दां लास्ट एक म्हयन्या पयलीं हे सगळे आमी भुरग्यांनी मेळून आमच्या क्लबान फूल क्लीन केले तरी सुद्दां लोक हाडून हांगा डंप करता कचरो प्लास्टीक उडयता. तर आमच्या सगळ्या वाड्यार कंप्लेंट येयल्ली सोपपीट बांद म्हणून सो आमी सगळ्यांनी बांदला हांगासर पूण ते एडिक्शन सगळे येता ते आतां ते सायडीन वयल्यान सगळे ही एरिया आहा पळय आमची गांवतळो सगळ्यांनी सोपपीट बांदलेली आहा बांदलेली आसा. थंय सुद्दां तेंच्यानी सोकपीट केल्यार म्हाका दिसना हो विशय हे जातलो कमी जातलो. कोण ना कोण कितें ना कितें केमिकल सोडटा म्हणून ते भितरले जीव सगळे नुस्तें सगळे पिड्यार जाता आनी उदक सगळे पोल्युटेड जाता ना जाल्यार हेजे पयलीं केन्ना तशें जायनासलें हांगा. Also, I directed her to check in the market also who at all are involved because this has to stop. This has to stop. सर आमी हेजे पयलीं खूब फाटी And I want their addresses. Market and shopang सगळ्यांक नो दिस यू जस्ट टेक वॉट एवर कोण दिसता पळय न्हू तेजे म्हाका डिटेल्स जाय सो वील इश्यू देम नोटीस एटलीस्ट some sort of what you say test or some sort of checking just see verify whoever has then you issue notice and start sir चवथी पयली गेले केन्नाय सांगलें डायवर्ट करपाचें म्हणून तें आजून हांव ना तें डायवर्जनाचें तेंच्यांनी कितें तें सांगूच ना फुडलो बी प्रोजेक्ट हेका ते कोणाक सांगलें म्युन्सिपालिटी जेन्ना हें दिल्ली आमी पुरोन बीन सगळें हेच्यातून केल्लें तेन्ना हें डायवर्ट करपाक टोटल कितें झाडां ती कितली हांगा आमी गणपती विसर्जन करता म्हणून तेन्ना ते टॉपीक येयल्ले चवथीचेर तेलताय ते आजून पर्यंत तेंच्यांनी रिजॉल्व तेंच्यान काय उरला हे रिजॉल्व तर रोडाचे हेजेर उरला पूण ही आतां घाण हांगल्यानच स्टार्ट जाता ती हेतून उरता म्युन्सिपालिटी वांगडा मिटींग घेता आनी कोण डिपार्टमेंट आसा इनवॉल्व आनी कितें डिपार्टमेंट आणलेले हेका WRT ते म्हणपाक लागले तार WRT पडटा म्हणपाक हे म्हजें नांव अमर मोरजकर हांव हांगा वयरूच रावता ही आमचो वाडो वॉर्ड नंबर 20 सो पयर व्हिडिओ आमी पोस्ट केल्लो तेज्या हितून आयज डेप्युटी कलेक्टर आमचो येवन पळोवन गेला हांगा सो तेणें सांगलां की जाता ती कारवाई करून घेता आपूण म्हणून आनी कितें आसा तें पळयता उदक बीन व्हरोन आमचो प्रवीण बायन हेका टेस्टिंगाक दिला सो अपेक्षा आसा तेंचे कडल्यान बरें काम जातलें आमचें इतल्या वर्सांचो इश्यू आसा तो सॉल्व जातलो अशें दिसता पळोवया आतां कितें जाता तें की आपूण हातीन घेतला काम हें आपूण करून घेता तुमचो इश्यू कितें आहा तो सॉल्व करून घेता अशें सांगलां
तेणेन पळोवया आतां फुडें कितें जाता तें कसो कितें तेजी कारवाई जाता ती पळोवया. Nothing. I had complaints from the locals that this river is being polluted. I mean, this creek has been being polluted. So just paid a visit. This is a preliminary visit. Okay. I'll be calling for a joint meeting of the WRD officials and the municipality. That will follow. And in the meanwhile, I've directed the Talati to take addresses of the concerned and whoever she feels that are involved in release of. I'll be also calling the health officials regarding this. So there will be a joint meeting, which will, and the further course of action will follow. Do you think it's a release of chemicals or something? Right now I cannot comment because what I have been given to understand is the municipality has returned to the Goa Pollution Control Board And Panchayat also. and Panchayat also. So let us see what